नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तरेचो येवकार. खबरो विस्तारान. 6वी ते 10वी आनी 12वेचे शिक्षण वर्स 2025-26 7 एप्रिला सावन सुरू जातले. 11:30 मेरेनूच क्लासी आसतल्यो. शिक्षण खात्यान ड्राफ्ट रूल नोटिफाय केले. 1ली ते 5वी मेरेनचे शैक्षणिक वर्स आशिल्ले तशे जुनांतल्यानूच. एप्रिलांत शिक्षणीक वर्स सुरू जाता तांकां 1 मे ते 3 जून मेरेन कालोराची सुटी आसतली. शिक्षण खात्याचो टायम टेबल. गोंया सावन कर्नाटकांत म्हशींची बेकायदेशीर तस्करी करपी दोगांक वाळपय पुलिसांनी उखल्ले. वाळपय केरी चॅक नाक्यार पुलिसांनी दुबावावेल्यान टेम्पो आडायलो. गाडयेंतल्यान 2 म्हशी आनी 4 वासरांक रेस्क्यू केली. पुलिसांनी दोगांक ताब्यांत घेतल्यात. तपास चल्ला. बॉर्डर चेकपोस्ट केरी सत्तरी हांगासर आत्ता जस्ट कांय वेळ पयलीं एक गाडी धरली पुलिसांनी आनी त्या गाडयेन 2 म्हशी आनी त्याची 4 पाडकां असली. ही जी गाडी आसा ती सगळ्यांक 6 जाणांक घेवन गोंयच्यान बेळगांव वाटेन वयताली आनी जेन्ना पुलिसांनी तांकां आडयले आनी तांकां जेन्ना तेजे डॉक्युमेंट्स विचारले तेन्ना तेंचे कडेन व्हॅलीड डॉक्युमेंट्स न जाले आनी रिलेटेड टू ह्या केसीक ड्रायव्हर आनी जो ऑक्युपंट आसलो तांकां दोगांक आतां वाळपय पुलिसांनी डिटेन केला आनी FIR घालपाचें सध्या काम चालू आसा आनी फुल्ली इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. सत्तरीच्या प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. अनमोड कर्नाटका सावन गोंयांत आयर्न ओर हाडपी ट्रकाक अनमोड घाटांत उजो. 16 टायरांचो व्हडलो ट्रक आयर्न ओर भरून गोंयांत येतालो. टायराक उजो लागिल्ल्यान अपकीर्त. फोंड्या फायर ब्रिगेडीचे उजो आटापा हाडूंक यत्न. कोणाच्या जिवाचे बरे वायट जाल्ल्याची खबर ना. लायटीच्या खांब्यावेले केबल काप्पाड इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडरांनी हायकोर्टात घाल्ली याचिका फाटीं घेतली आनी तेवटेन केबलांची पणजे कापाकापी परत सुरू. ताणें खंय रजिस्ट्रेशनाक अर्ज केला. ईच्या रिकवरी नोटिशीक चॅलेंजूय केल्या. मात हायकोर्टान कसलीच लेखी थाकाय ISP वाल्यांक दिल्ली ना. म्हणटा कंप्लेन आयल्या म्हूण कापता. That petition has been withdrawn by the petitioner, saying that the petition has been worked out. Based on that, the court disposed of the petition. But how they have claimed that it has been worked out? We really don't know. That lawyer only said it, and we don't know how it is worked out. But the government has given 6 months time to decide this matter. It is like that. Nothing is recorded in the court. Simpliciter he has withdrawn it. मजगती पणजे केबल कापपाची कारवाय परतून सुरू केल्या. पणजेच्या एका रहिवाशान खात्याकडेन कागाळ केल्या उपरांत कारवाय सुरू केल्या. काशीनाथ शेटये सांगता. डॉक्टर ऑदित लोबो म्हणटा ताणें काल कंप्लेंट दिल्ली सेईंग दॅट तिजे कितें झाड मारले आनी तिजे पोर हें केलें आनी तें केलें आनी तिणें सगळें हें केलां आनी आपलें काडचें म्हणून. आनी येस्टरडे द मॅटर वॉज द मॅटर दे हॅव विड्रॉन. ऑल ISPs हॅव विड्रॉन द मॅटर. सो देर इज नो स्टे नथींग आनी दे हॅव नॉट पेड अ सिंगल रुपी ऑफ ते म्हणटा ते चॅलेंज केल्यार स्टे आसूंक जाय. स्टे आसा जाल्यार ताणें आमकां दाखोवपाची. अदरवायज वील कंप्लेन येवं जाल्यार आमी क्लियर करपाक स्टार्ट करता. आमी सगळें काडपाचें आतां तें केलें. आतां ताणें ब्लॅकआउट करूं कितें करूं तें इट वील नॉट बी बिकॉज दे हॅव नॉट गॉट अ स्टे नॉट दे हॅव पेड अवर अमावंट. आमी तें कितें करतले. फाटल्या खेपो ताणें ब्लॅकआउट केलें आतांय करा पूण दे हॅव टू पे अस न्हय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मायकलाचो वावर बऱ्या पैकी चल्ला. दखल पक्ष आनी नॅशनल लिडरशिपीन घेतल्या. मुख्यमंत्री कळंगुटे उलयलो. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह खंय मायकलाच्या वावरा विशीं खबर आसा. मायकलाक खंय बरे राजकी दीस येवपाचे आसात. मुख्यमंत्र्यान दर एका मंत्र्याचो परफॉर्मन्स रिपोर्ट वयर पावयला म्हूण आलेश सांगता. गोंयच्या राजकी मळार मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं बातम्यो येत आसात. मुख्यमंत्री भाजपा गोंय प्रदेशाध्यक्ष सयत हेर राजकी फुडाऱ्यांच्यो दिल्ली वारी सुरू आसात. ह्या सगळ्या घडणुकांच्या फाटभुंयेर मंत्रिमंडळ फेरबदल जातलो काय ना हे विशीं सगळ्यांच्या मनात प्रश्न उप्रासपाक लागल्यात. अशें आसतना बेरेस्तारा कळंगूट मतदारसंघात जाल्ल्या भाजपाच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात आमदार मायकल लोबो खातीर येता ते दीस खूब बरे आसतले अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान लोबोक मंत्रीपदाचें शिनाल दिला असो कांय जाणांनी अंदाज बांदपाक सुरू केला. हो गुरदास उलयता आसतना ताणें सांगलें मायकलाची चिंता तुमी करूं नाकात. ताका मंत्री करपाचो काय ना करपाचो ते पार्टी आनी हांव आसा. हांव पूर्णता मायकलाच्या बरोबर आसा तेंय सांगता. त्या खातीर जे नक्कीच पार्टी ताची दखल घेतली. पार्टीक हांगा न्ही अमित शाह पर्यंत खबर आहा मायकल कितें आनी कितें तो. ताची चिंता कोणीच करपाची गरज ना. पार्टी योग्य वेळार योग्य ताका न्याय आनी पद दिवपाचें काम जें आसा पळय न्ही 100% पार्टी करतली ह्या खात्रीनिशी हांव सांगूं शकता. भारतीय जनता पार्टीचें काम
मायकलांनी आपल्या मनापासून वाडोवपाची गरज आसा. येता ते दीस हे ताज्याय खातीर खूब बरे दीस आसतले. हांव इतकेंच सांगता, तुमचो तेंको जसो पार्टीक आनी तेका आसा तो असोच म्हणजे इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट अँड क्रीड आमी सातत्यान म्हणटा आमी काम करता आसतना जशें करता तशें लोकांनी बी त्याच पद्दतीचो मोग आनी प्रेम हो भारतीय जनता पार्टीक तेका दिवपाची गरज आसा. तो तुमी दितले इतली हांव अपेक्षा करता. मजगती मुख्यमंत्र्यान दर एका मंत्र्याचो परफॉर्मन्स रिपोर्ट सेंट्रल लिडरशिपा कडेन दिला म्हण मंत्री आलेश सिकेर उलयलो. See, first thing is what I've been reading all over that the Chief Minister is supposed to have submitted a performance chart or a performance report on each minister. I've heard that a list of performance report was given on each minister. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय पुलिसांच्या सायबर सेलान सायबर फ्रॉड रॅकेट धरले. तिगा दुबावितांक पुलिसांनी अटक केल्या. अटक केल्ल्यात चिनी वंशाचो कझाकी तालानिक नुलास्की, भारतीय आदित्य रविचंद्रन आनी रूपनारायण गुप्ता तिगांकूय धरले. इंटरनॅशनल गँग म्हूण DGP सांगता. फेब्रुवारींत म्यानमारांत अशे रॅकेटांतल्यान एका गोंयकाराक सोडून हाडिल्लो. थायलंडात जॉब दिवपाच्या हायस दाखोवन म्यानमारात व्हरून सायबर फ्रॉड सेंटरात बळजबरेन काम करपाक लायिल्ल्या एकल्या गोंयकाराची फाटल्या म्हयन्यात सुटका केल्ली. ताची चौकशी केल्या उपरांत पुलिसांनी आता इंटरनॅशनल गँग एक्सपोज केले. गोंय पुलिसांच्या सायबर सेलान तिगांक अटक केल्या. थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे जो साइबर स्लेवरी कॉल सेंटर्स खुले हुए हैं वहाँ से रेस्क्यू करके लाया गया था. उसमें से एक सिटीजन गोवा का था. वो जब गोवा पहुंचा उसके बाद हम लोगों ने उससे बातचीत की और उसके आधार पर गोवा पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी तेज़ी से चलाई गई, जिसके फलस्वरूप सबसे पहले हम लोगों ने बेंगलुरु से एक अक्यूज्ड को गिरफ्तार किया और जब उससे पूछताछ की गई तो उसमें 2 लोग और आइडेंटिफाई हुए और उसमें से एक बॉम्बे में लोकेट हुआ और वहाँ पे फिर वहाँ से हम लोगों ने उसको अप्रीहेंड किया. काफ़ी तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन करते हुए उन्होंने एक फॉरेन नेशनल को आइडेंटिफाई किया जो कजाकिस्तान का रहने वाला है और चाइनीज ओरिजिन का है. दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे डिटेन किया गया. अगर वो LOC उस दिन नहीं खुलती तो शायद वो एस्केप करके चला जाता देश के बाहर. बाद में उसको किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए ट्रैक करना और उसको वापस लाना एक मुश्किल कार्य होता. एक एजेंसी है बॉम्बे में जो MEA के साथ रजिस्टर्ड नहीं है इंडियंस को बाहर भेजने के लिए, लेकिन वो इलीगल तरीके से इस काम को कर रही थी और फिर बाद में उनको वही थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे जो इलाका है वहाँ के कॉल सेंटर्स में उनका पासपोर्ट वगैरह ले लेते थे और फिर उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था. उसका एक रिक्रूटमेंट एक एजेंसी के थ्रू हुआ था जो कि ऑनलाइन उसको मिली थी और उसको 60,000 रुपये पर मंथ बोल के ये जॉब दिया गया था और उसको उसके टिकट्स वगैरह बुक कराए गए थे. उसको वीज़ा परमिट दिया था उसी एजेंसी ने और उसको थाईलैंड भेजा था, लेकिन थाईलैंड के बाद उसको फिर इस तरीके के साइबर स्लेवरी कॉल सेंटर में डाल दिया गया. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. नव्या जुवारी पुलाचे एक्सपान्शन जॉयंट मुळाच्यान वतल्यांक खंय रिस्की. कॉन्क्रिटाचे कपचे पडटा. आगशे पुलीस स्टेशना लागसार कॉन्क्रिटाचो भाग कोसळ्ळो. पुला पोंदा सर्वीस रस्त्यावेल्यान येरादारी चलता. यो वच करतल्यांचेर पडून कोणाचोय जीव वचत म्हूण भंय. प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत रिपेरिंगाचें काम सुरू केलां. 23 डिसेंबर 2023 केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी नव्या जुवारी पुलाचे उक्तावण केले. अजून 1.5 वर्षे पुराय जावना आणि पुलाच्या एक्सपान्शन जॉइंटावेले कॉन्क्रिटाचे कपचे पडपाक सुरवात जाल्या. आगशे पुलीस स्टेशना लागसार कॉन्क्रिटाचो भाग कोसळ्ळो. पुला पोंदल्या सर्वीस रस्त्यावेल्यान येरादारी सुरू आसा. कोणाचेरय कितें पडून जीव वचत म्हूण भंय. अंकल कितें जालें एक्चुअली? हांव थिंग स्टार करतालो 5:30 जावन 5 मिनट जाली. गडें चुकून वयर सान कितें पडलें. हांव जाण कोणी कितें उडयलें म्हणून हांव धा मारपाक देंवलोलो. पळय जाल्यार वयर सान कुडीक पडटाय. आनी तेन्ना एकलो पोतेर गेला. तो म्हाका उडी दवरतालो. ताणें म्हाका आयज उडी दवरूंक ना. नाजाल्यार तेजेर पडला. लॉट आय एम कमिंग होम म्हणून जातो हालो. ताजेर तर पडलोलो न्हू जाल्यार तें बरोवन जितो वयतो हाल म्हणजे. तो एक 20 kg सुमार. आनी गाडयेर लेवन पडल्यार मुखार आरसांनी ड्रायव्हर लेगा मार लागता.
अजून कोण येऊन नाही ते खबर करून ते येतले आनी गडगडून करतले आनी वयतले तेंच कितें वयता बाबा आमी गेल्ले कोण वयता तो गेलो ते जाले पूल बांदून ते दूड घेवन वयतले कोण पळय हिंगा मोत्ता तो गेलो हें तुका 100% सांगता ते येता आपण कोताय हे करेगा हे होयेगा हे कुछ आणि त्यांना हो एंडेल बाबांचो आनी सोकोरीन ती भायर आले हांवें ते गुल मारलो सोकोरीने कितें गो म्हणून वयसाने पळय हातोर पडटा आमचे भाव भयण हे सायडीन बाजरां वयता येताय ती तकलेर पडले जाल्यार जबाबदारी हा आयज पासून हे शोध घेवन पळय तशें हा आनी कोण पडों शकता कोणाक तकलेर पडले जाल्यार तो हिंगा मरों शकता हांव मागता त्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी जो ब्रीज केला तेणी येवन ह्या ब्रिजाची सोद घेवपाची आनी आतां कशें आमची भुरगीं स्कुलाक वयता ह्या पाता वयल्यान कळ्ळें तुमकां ह्या पाता वयल्यान भुरगीं वयता सो सामकें डेंजर तें भुरग्यांक लागून पासून भुरग्यांक खबर नासता न्हू कितें जाता तें सो लोकूय आतां जाणटीं वयता ह्या पाता वयल्यान कित्याक तांकां न्हू ह्या सायडीन वचपाक भिरांत मास्ट आतां गाडयेन न्हू सो हेज्या वयल्यान वयता सो हें सगळें हांगा पळय दिसता न्हू तें मदीं मदीं तें हें कुडकें पडटा केन्ना केन्ना मजगतीं प्रुडंटान रिपोर्ट केल्या उपरांत आज सावन रिपेरिंगाचें काम सुरू केलां. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. पोन्ने गोंया हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर आनी पार्किंग एरिया प्रकल्पा विशीं फायल पंचायतीक पावली. ASI पर्यटन खातें TCP NMA घेवन सुवातीचें इन्स्पेक्शन करतले. उपरांत ग्रामसभा घेवन कितें तें थारायतले म्हूण एक्टींग सरपंच सांगता. प्रकल्पा विशीं चर्चा करूंक पोन्ने गोंय पंचायत मंडळाची बसका. पोन्ने गोंय येवपी प्रकल्पाची फायल ओल्ड गोवा पंचायतीक पावली. सब्जेक्टांत प्रकल्पाचें नांव हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर आनी पार्किंग एरिया आशिल्ल्याचें एक्टींग सरपंच सांगता. पंचायत मंडळाची बसका जाली. जॉयंट इन्स्पेक्शन करून उपरांत फुडलो निर्णय म्हूण सरपंचान स्पश्ट केला. आतां फायल आमकां इनवर्ड जाल्ली आसा ओके टुरिजम डिपार्टमेंटांतल्यान ऑन 25th ऑफ दीस मंथ ओके 25th March 2025. सो आतां ते आमी स्टडी करताले. आज आमी मिटिंगेक प्रोड्यूस केली. आज आमची बॉडी मिटींग आशिल्ली पंचायतीन. सो आमी थोडे डिसिजन्स घेतला फायली बद्दल ओके. सो आमकां एज टुरिजम ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटेन म्हटला की the project will be on hold till he gets some permission, all the permissions from ASI and church authorities. So what we are going to do from Panchayat is that we are going to send an inspection to call for an inspection with ASI, tourism, TCP and NMA. So we will also like to be present, and then once it has been reports whatever is there from ASI, we will also ask for the same, and then we will place it in Gram Sabha in the next way, and then we'll take people's suggestion, and then we'll see how to proceed with this further. Now we have found cannonballs when they started doing the work, okay, which people were unaware of, even church authorities were unaware of. But now we have found, so ASI and NMA will have to take some strict action regarding this. Subject are clearly बरयल्ले आसा इंटरप्रिटेशन सेंटर एंड पार्किंग एरिया, लोअर ग्राउंड फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर. टोटल एरिया मेन्शन केला 14,000 स्क्वेअर मीटर टोटल एरिया. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. आजरा आंबोली मार्गावेल्यान सुळे रानांत गोंयच्या मोटारीक सेल्फ अपघात. कामुल्लीची 50 वर्सांची अंकिता भोसले गेली. घोव अजीत आनी पूत आशिश आनी अंकेश क्रिटिकल. फामील शिर्डी अक्कलकोट देवदर्शनाक गेल्ली. येतना अपकीर्त. मनशाचो टायम बरो असल्यार सगळें बरें. टायम फेल असल्यार आयिल्ल्या संकटाक तोंड दिवचेच पडटा. शुक्रारा सकाळी आजरा आंबोले मार्गावेल्या सुळेरान वाठारांत मोटारीचो सेल्फ एक्सिडेंट. कामुल्लीची 50 वर्सां पिरायेचे अंकिता भोसले मरण. आयज शुक्रारा आजरा हांगासर एक सेल्फ एक्सिडेंट जालो कारयेचो. हेतून कामुल्ले हांगासर रावपी जी अजीत भोसले, मागीर तेची बायल अंकिता भोसले, चेडो आशीश भोसले आनी दुसरो चेडो अंकेश भोसले हे देवदर्शनाक लागून
अक्कलकोट हांगासर गेले आनी ते येता आसतना आयज सकाळी आजरा हांगासर पावले आनी ते गाडी कंट्रोल केलो आनी त्या हितून गाडी उलटी जाली फोर व्हिलर आनी तेतून ती अजीत भोसले हाची बायल जी अंकिता भोसले ही 50 वर्सांची ती सोंपली ती डेथ जाली. सद्या म्हायती मेळटा ते हितून आजरा पुलिसांनी पंचनामा करून जे पोस्टमॉर्टमाक लागून तिजे बॉडी आहा अंकिता भोसलेची ती हेल्याक तशी पोस्टमॉर्टम जाल्या उपरांत ती बॉडी तितले फॅमिली कडेन आनी मागीर तिचे हांगासर कामांनी हांगासर फुडलें इन्वेस्टिगेशन आजरा पुलीस करता. प्रुडंटा खातीर म्हापशेच्यान सांगतले आपूण आनी त्या मंत्र्या मदले कोफुसांव पक्षान क्लियर केले. करप्शन देशभर आसा, गोंयांत खंय मातशें चड. आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकार एकार एक स्टेटमेंट करीत आसा. बाबूश आनी तो खंय बरे इश्ट. गरज पडल्यार एकामेकाकडच्यान पयशे घेतात. मंत्री पयशे घेता म्हूण केल्ले वक्तव्य खंय गैरसमजान. मडकयकार एक नवे उलयता. एका मंत्र्या मदीं आनी आपल्या मदीं आशिल्ले कांय गैरसमज पक्षान पयस केले. That issue was within our myself and one minister, and incidentally we are belong to the same party, and so after reaching this issue in the BJP office, BJP leaders, and accordingly we followed this issue with me, at least I followed this issue with the party president and other office bearers, and it's almost now resolved. बाबूश आपलो इश्ट, गरज पडल्यार तो आपल्याकडे पयशे मागतलो आनी आपल्याक गरज पडल्यार हांवूय ताच्या कडेन मागतलो. पयलीं आमी अशें करताले. If I require money, if I just phone to Babush, I will need so much money today by evening. I know he will definitely send that much money to my house. And if anytime Babush requires money, he will not ask that in that way money. He could phone me and tell me, Mr. Markekar, please send me so much money by evening, and I will do that. करप्शन सगळ्याक आसा, मात ताचेर कंट्रोल आसा. गोंयांत ताचेर कंट्रोल ना. In all over India, not only in India, but I have seen in many foreign countries also, there they have the corruption level. Once I had been to South Africa, I was surprised. There is a huge corruption level, but it's under control. It is the duty of our head of the family and head of the state to monitor it and control it. That is what not happening here in Goa. 2027ची वेंचणूक बीजेपीच्या तिकेटीचेर लढोवपाची तयारी. पक्षान तिकेट दिली ना जाल्यार योग्य वेळार निर्णय घेतलो. 2027 इलेक्शनाक हांव 2027 रावन आय ऑलरेडी स्टार्टेड मिटींग पीपल. आनी तुमी खंयच्या पॉलिटिकल बॅनराचेर रावपाचे आहा? Right now I am in BJP, and my family and my supporters tells me this time also I should contest on the BJP only, because I was in the BJP and people want I to be in BJP. If not BJP, then I will think over. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. गोंयांत भुरगे इबाडटा, वायट मार्गाक लागता म्हूण देशभर पालकांचो गैरसमज. पालक भुरग्यांक गोंयांत धाडपाक सोदिनात. सभापती तवडकरान खंत उक्तायली. हेरांचे नजरेंतले गोंय बदलपाची गरज ताणें उक्तायली. 70% हिंटरलँड गोंय संवसारा मुखार हाडपाची गरज. विकसीत भारत यूथ पार्लमेंटाच्या उक्तावणाक सभापती उलयतालो. पार्टी कल्चर आनी दर्या अशी वळख आशिल्ले गोंय सध्या जगा मुखार आयला. हिंटरलँड गोंय जगा मुखार पावपाक जाय, मात परप्रांतीयांच्या नदरेंतलें गोंय वेगळेंच. गोंयांत भुरगे इबाडटा, वायट मार्गाक लागता असो देशांतल्या पालकांचो समज जाला. पालकांक भुरग्यांक गोंयांत धाडपाक सोदिनात. सभापती रमेश तवडकरान खंत उक्तायली की केन्ना केन्ना एखाद्या विशयाचो संताप येता, संताप, आनी तो संताप म्हळ्यार असो, आज गोंय म्हणलें की आमी भायर जर गेले आसत जर जाय न्ही, तुजो बरो मित्र जर आसा म्हणजे मुंबय किंवा बाकी राज्यांनी, तो ताजे म्हळ्यार गोंयच्या संदर्भांत थॉट्स जे आसा न्ही, विचार करपाची
कल्पना आता म्हणटली की तो पयलीं विचारता की बरी मैत्री जाली आसता तर ती गोवा की फेनी की बदल लायक विचारता ना तो पयलीं विचारता ते गोंय म्हणल्यार तो पयलीं म्हणटा सगळें थोडे ड्रिंक्स हे ते सगळें मजा करपाची ठिकाण म्हणजे गोंय हो एक कन्सेप्ट आसा आनी त्यामुळे समज एखादो बरो पेरंट्स आसा तर जाय ती बाकी स्टेटींतलो आनी ताचे भुरगीं केन्ना सांगता की आमी मागीर गोंयांत वचपाचें म्हणटा अरे बाबा न्ही तुमी गोंयांत वचना म्हणटा म्हणजे पिड्यार जावपाचें जर तुमी जर बरबाद जावपाचें आसत जर जाय ती जाल्यार खंय वचपाचें जाल्यार गोंयांत वचपाचें अशी मायंडसेट जी आसा तयार केला आनी गोंय संदर्भात ती जी एक विकृती आसा न्ही म्हणजे लोकांनी म्हणजे अशें तयार केल्लें आसा देशभर जी आसा न्ही ताजो संताप तुमकां आसा काय खबर ना म्हाका पूण म्हाका संताप आसा म्हाका प्रचंड संताप मारता म्हणजे ह्या गजालीचेर आसा न्ही म्हणजे गोंय हो असो प्रकार जो आसा तो कितले कडेन जाता म्हणजे सादारणशी गोंयतले 20 लायन जर पळयली त्या पळयत जाली स्टेट पळयत जाली सादारण 30% म्हणजे आज जे कांय रुल्स बाकी सगळे आसा जर जायत न्ही विचार जो आसा मोज मजा करपाचें ठिकाण आसा जर जायत न्ही सादारण 30%. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. सुकूर 20 कलमी घराचो फ्लोर मोडपाच्या प्रकरणात कोणूच राजकी मेतेर जावंक ना. हायकोर्टान दिल्ल्या ऑर्दी प्रमाण कारवाय केल्या म्हूण सुकूर पंचायत सरपंचाचो खुलासो. सुकूर पंचायतीन राजकी सुडान एकाच घराचो वेलो फ्लोर मोडला. हेर घरांचेर एक्शन ना म्हूण फामिलीन आरोप केल्लो. ब्रेस्तारात सुकूर 20 कलमी घराचो पयलो फ्लोर मोडलो. ह्या कारवायेंत सुकूर पंचायतीन राजकीय सुडान एकाच घराच वेलो फ्लोर मोडला. हेर घरांचेर कारवाय करूंक ना म्हूण घराब्यांनी आरोप केल्लो. मात सुकूर पंचायतीच्या सरपंचान आरोपाक जाप दिल्या. हय काल ते पयलींचो तेंचो इश्यू आसलो आमी सॉल्व करपाक तांकां खूब प्रयत्न केले परंतु तेंच्यांनी आयकूंक ना. सो कालच्या कोर्टाची ऑर्डर आसली म्हणून ते सगळे डिपार्टमेंट हेका डेमोलिशनाक गेल्ले. पंचायतीचो आमचो कांय ना. जी कोर्टाची नोटीस येयल्या तेज्या प्रमाणे डेमोलिशन करपाचें आसलें. आमी इनलिगल आहाय म्हणूंक शकना कित्याक ते 20 पॉयंट प्रोग्राम. सो मेन मुद्दो तो गरीब लोक ते सो आमकांय खंय तरी हार्ट हें जाता फील जाता सो डेमोलिशनाक. पूण आमी जो एज अ पंचायतीन सुकूर पंचायतीन आयज पासून कोणाची डेमोलिश करूंक ना. सो मेन मुद्दो म्हणटा तो दोनूय पार्टी जी आसा क्लोज बाय नेबरस सो तेंचो एकूच हेतू आसलो कितें की बाबा दोगांय भितर सेटल जावपाक. सुकूर पंचायतीन तांकां सरपंचान तांकां कॉल आवट केलें. आयचे आनी कालचे न्हू भरपूर वर्सां जाली म्हणजे ते चलता. तो मुद्द्याचेर आमी कितें केलें तांकां आपयलें पूण ती वन सायडेडूच येवंक लागली. तो येना जालो. सो तो येना जालो ऑटोमॅटिकली ती हांगरसून डायरेक्टराक गेली. डायरेक्टरान मागीर ती ऑर्डर दिना फुडें डिस्ट्रिक्ट पावली. डिस्ट्रिक्ट पावसून हायकोर्टाक पावले. आतां हायकोर्टान ऑर्डर दिली ती सुकूर पंचायत आमी कितें करूंक शकता ताका. सो कोर्टाचें आमी हें करूंक शकना न्हू. मेन मुद्दो आमी ताका जितकें जाता तितकें आमी हेल्प केलें पूण तेणी खंयचो तरी कन्सिडर करून ती दोनूय पार्टीनी सो एक जाण तें थंयच्या तें कवर जावंक जाय आसलें तें. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. बुलेटिनींतल्यार सोंपता हें न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.